जुव्या तिसवाडीचे लोक प्रादेशिक आराखड्यात बदल करचो म्हूण मागतात। ह्या प्लानात सांत इस्तेव चर्चीच्या उमऱ्याक तेकून रस्तो वता, ताका लागून चर्चीकूच धोको उपरासला म्हणून फादर डॉमिनिक सिकेरा मिडिया कडेन उलयलो। गांवचे लोक म्हणटात प्रादेशिक आराखडो 2011ची अधिसुचोवणी रद्द करून तो बदलचो। गांवच्या लोकांनी ही मागणी घेवन नगर नियोजन खात्याक आराखड्यात बदल करचो म्हणून सुचोवणी केल्ली। टावन प्लॅनर आणि सरकारान कांयच प्रतिसाद दिलो ना म्हणून जुंयेकार बोवाळ मारतात। The scrapping or the deletion of the proposed 10-meter wide road at Sant Estevão Church in the regional plan 2021. Sant Estevão चर्चीच्या मुखार उमऱ्यान फिरगोजीच्या उमऱ्यान भायर सरता त्या उमऱ्यार 10 मीटर रोड पास केल्लो आसा रिजनल प्लॅन 2021. जरी तर हो रस्तो 10 मीटर रस्तो जरी तर फिरगोजीच्या सारको मुखायल्यान वेता जाल्यार आमकां सगळ्या लोकांक सुरक्षा ना। ते सायडीन 10 मीटर रस्तो गेलो जाल्यार लोकांक सुरक्षा ना। जी कोण देवान भक्ती करूंक येता तांकां सुरक्षा नाची ना। उणेंच म्हटल्यार 300 लोकांनी एकठांय जावन ग्रामसभान वचून स्पेशल ग्रामसभा घेवन आमी रेजोल्युशन पास केला। रेजोल्युशन पास करून अशें आमी बरयलेलें आसा आनी ह्यो कॉपी सगळ्या ऑफिसांक आमी धाडलेल्यो आसा। द Gram Sabha unanimously resolved to delete the road passing through the Sant Estevão Church in survey number 1, which is shown in the regional plan 2021. हे रेजोल्युशन करून बसून आमी धाडलें म्हणल्यार कसलोच जबाब आमकां मेळूंक ना। ताका आमी निवडून ताका ह्या लोकांनी ताका हाडलेलो आसा, निवडून हाडलेलो आसा ताका। म्हणटच आयज हांव तेजे लागीं विनोती मागता की तो हावजान आसा ती पळय ताणें हो मुद्दो वयर काडचो आनी आमचो गांव राखचो म्हणून सांगता। आंध्र प्रदेशात विशाखापट्टणमात जाल्ल्या राष्ट्रीय मल्लखांब सर्तीत गोंयाक टीम चॅम्पियनशिपीत दुसरी सुवात मेळ्ळी। गोंयच्या टीमीक 9 भांगरा, 28 रुपया आनी 7 कांश्या पदकां मेळ्ळी। सर्तीत वांटेकार जाल्लो गोंयचो 32 जाणांचो पंगड गोंयांत परत पावलो तेन्ना गोंय मल्लखांब संघटनेन तांकां उमेदीन येवकार दिलो। असोसिएशनाच्या भंडाऱ्यान खेळगड्यांची तुस्त केली। थंय हांवें अंडर 19 ग्रुपाक पार्टिसिपेट केल्लें आनी म्हाका टीम आनी इंडिविज्युअला गोल्ड आणि जवळ आमच्या टिमीतले 32 पार्टिसिपेट आशिल्ले बॉयज आनी गर्ल्स 16-16चा एक ग्रुप आशिल्लो आणि आमकां 9 गोल्ड मेळ्ळ्या, 28 सिल्वर आणि 7 ब्रॉन्झ मेळ्ळ्या। तेणी इतले बरे तरेन आपले परफॉर्मन्स दिल्ले आसा की म्हाका तर खरेंच काळजांतल्यान उमेद जाल्या की पयले फावट इतले बरे परफॉर्मन्स आमचे कडल्यान जाल्ले आसा। ज्या टायमार स्कॉलरशिप्स आमी वाडटा, वार्षिक स्कॉलरशिप्स आसता शेड्यूल ट्रायब्सा खातीर, आमच्या भुरग्यांक गेल्या वर्सा 10 स्कॉलरशीप मेळ्ळे, ह्या वर्सा 12 स्कॉलरशिपीक भुरगीं आमची सिलेक्ट जाली आनी हेतूंतली कॅश अवॉर्डाक 24 भुरगीं सिलेक्ट जाल्या। तर म्हाका इतलें सांगूंक सोदता की मलखामांतल्यान ह्या भुरग्यांनी खुबशें नांव जोडलां, आपल्या फॅमिली खातीर थोडे पयशाचे रुपान हातभारूय लायला। अशें जर हेणें आमचे बरोबर रावून प्रगती केली जायत जाल्यार आमी हेंचे खातीर काम करपाक फाटीं रावचे ना। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।